हालेलुया. आबा बापा, तूं आमचो इतलो मोग कोत्ता, तूं आमचो पिशा भाशेन मोग कोत्ता. आमी जितले पावटी कितेंय तरी मिस्टेक कोत्ता, तरी पूण तूं आमचो मिस्टेक तरी पूण तूं आमचो मोग कोत्ता. आमकां गुन्या बोगूस पडटा, आमी पातकां कोत्ता, आमी जाणायन जाल्यार पासून पातकां कोत्ता. आमी तुजो मोग आमच्या जिवितान मुदार हाडटा. तुजो विचित्र मोग आमच्या जिवितान बदलाव हाडटा. तुजो विचित्र मोग आमकां घोटाय दिता. तुजो विचित्र मोग आमचें आख्खें जिवीत बदलता. आनी तुजो हो विचित्र मोग आमकां नवी रोचना कोत्ता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराचो आत्मो आमचेर आसा आनी ताणें आमकां अभिशेक केला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. सगळीं बसूया. आतां आमी म्हणलां विचित्र मोग. आनी हांवें तुमकां सांगलेलें, म्हजे रूममेट म्हाका सद्दां म्हणटाले, खाले गो कितें विचित्रशें घातलां. ओके, खाले गो कितें विचित्रशें भास उलयता. ओके, आनी ते म्हजी कोंकणी आयकतालीं आनी म्हणटालीं तुजी कोंकणी सारकी विचित्र, कित्याक म्हजी कोंकणी ताजे कोंकणी बरोबर मॅच जायना आसली. हालेलुया. तर विचित्र म्हणजे आमकां आमचे तकलेक सजमना पळय ते भाशेन. हालेलुया. तसलोच मोग देव आमकां दाखयता. हालेलुया. आतां आमी ह्या विचित्र मोगाचे वयर आमी शिकया. तुमी सगळ्यांनी आपआपलो पवित्र पुस्तक हाडला. ओके, पवित्र पुस्तकाचें जुआंवचें पुस्तक उडकोवया. जुआंवचें शुभ वर्तमान. ओके, 8 आवेसवर. John chapter 8, control room. Is there anyone in the control room? John chapter 8. जुआंव 8 आवेसवर पयली वळ. John chapter 8 verse 1. विचित्र मोग. ओके, आमकां सोजमना पळय तसलो मोग. आतां ह्या वाचपान आमकां जेजू दाखयता तो आमचो कितलो मोग कोत्ता. ह्या वाचपान दोन मेन कॅरेक्टर आहा. एक जेजू आनी एकली बायल. ओके, एक आहा जेजू आनी एक आहा बायल. आतां आमी फकत एक बायलेचे हिंगासर उलयता, पूण आमी चिंतून आहा हें फकत बायलांकूच म्हणून. ह्या बायलेचे स्वातेर आमी सगळीं जाणां आसा, दादले आनी बायलेव पासून. ओके, हालेलुया. आतां आमी सगळीं आमकां ह्या बायलेच्या स्वातेर घालया आनी पळोवया जेजू आमचो कितलो मोग कोत्ता पळय तो. हालेलुया. आनी आमी हे बायलेच्या स्वातेन घालया आनी पळोवया आमी कितले पावटी पडटा आनी कितले पावटी मिस्टेकी आदारता पळय त्यो. हालेलुया. कितले पावटी गुन्यांव आदारता पळय तो. पूण गुन्यांव आदारतकूच आमी कितें करपाचें वो आमकां कितें फावो ते पासून पळोवया की आमी मिस्टेकी पासून आदारल्यार देव आमकां कशे भाशेन ट्रीट कोत्ता. आमच्या जिवितान सपोज कोणें तरी आमकां वायट केलां, आमी कितें करतलीं? डायरेक्टली आत दाखयतलीं, जाय रे. ओके, राग येतलो आमकां. आनी जोरीतून ती मिस्टेक आमी तांचो मोग कोत्ता. ताणी आदारल्या नाल्यार आनीक दूख जाता, आनीक काळीज दुखता. दिसता कोणें फाटल्यान सान एक सुरी तोपयल्या ते भाशेन. हालेलुया. त्याच भाशेन हिंगासर जेजू ह्या बायलेचो पासून मीठ मेर नासलेलो मोग कोत्ता. जेजू आमचो मीठ मेर नासलेलो मोग कोत्ता. पूण तरी पूण ही बायल कितें तरी पातोक आदारता आनी पातोक आदारतकूच ह्या बायलेक जेजू फुडें हाडटा आनी मागीर आमी पळोवया जेजू ह्या बायलेक कितें कोत्ता पळय तो. आत मारता, तापयता, मोग दिता, कितें तें आमी पळोवया. हालेलुया, हालेलुया. तर सगळ्यांनी आपआपलें पवित्र पुस्तक उगडलां. जॉन चॅप्टर 8. ओके, तर कंट्रोल रुमांसान हिंगासर आमकां दिसती पडचें ना. तर जोण्याक ओके, जॉन चॅप्टर 8 8 आवेसवर पयली वळ. आतां हांव वाचता, सगळीं आपआपल्या बायबलाचेर पळोवया. ओके, जॉन, मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. चवथो
चवथें शुभ वर्तमान. जे कोणे बायबल उकडला जॉन चॅप्टर 8 वर्स 1 ते आपला हात वयर काडा. 1 2 तेगा जाणांनीच उकडला. Joshua, isn't there any way of putting the scriptures up? Typing it out? Copy paste it no from the Konkani Bible? Can't copy paste? That chapter is not opening. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. If you have the Konkani version of the Bible on your phone, can you screenshot it and put the picture up on, try that. Okay? पोर द्वारांत सापडलोली बायल. हालेलुया. आणि जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो. ओके, ही लायन ही स्टोरी ह्या भाशेन उकडटा. जेजू खूंय आहलो. आतां पळय, हांव टिचर. ओके, आनी जाण हांव टिचर चड उलयल्यार भुरगीं जमोंक स्टार्ट जाता. तर आतां कितें करया? हांव तुमकांच विचारतलें, तुमी उलोवया. ओके, बरो ब्रेकफास्ट हेला, बरें पोट चड जड जाल्यार दोळे जड जाता. ओके, तर कितें करया? तो सोयतान आहा न्हू, ताका नाका देवाचो मोगाची सोजमणी आमकां आमचे तकलेर गोमलेली. कित्याक जेन्ना आमकां मोगाची सोजमणी गोमता न्हू, देवचाराचे बँड वाजता. हालेलुया. देवचाराक नाका आपलें बँड वाजलेलें. तर कितें करतलो? आमकां जेम हाडटलो. हालेलुया. ओके, तर हांव क्वेश्चन विचारता न्हू, बरे भाशेन आन्सर दिया. रॉंग आहल्यार आन्सर दिया, नो प्रॉब्लम. हांव मारचें ना, हांव तापयचेंय ना. हालेलुया. बरी टिचर हांव म्हण आमकां सांगलां. हालेलुया. ओके, तर जेजू ही दोंगरार आहलो. पयली लायन. ओके, जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेल्लो. क्वेश्चन, जेजू दोंगरार कित्याक वेतालो? मागणें करूंक. हालेलुया. दोंगरार कित्याक मागणें करपाक? कितें आहा दोंगरार? कितें? एक सुरी स्वात आहा. ओके, जोरी तर तुमी कोणाचो मोग कोत्ता. ओके, आनी तुज्या मोगी बराबर तूं वेळ सारूंक सोदता, तर तूं खूंय मोल देगोवान वेतलो. खूब बीड भाड आहा पळय थिंगासर, नाल्यार रस्त्याचें मोदें वेतलो. खूब लोक आहा, नाल्यार खूंय वेतलो. एक सुरी स्वातेर जे तूं तुज्या मोगी बराबर एक बरो वेळ सारूंक जाता, बरें मोगान भाशेन उलोवपाक जाता. त्याच भाशेन जेजू आपल्या बापाचो इतलो मोग कोता. ताका कांय डिस्टर्बन्स नाका. ताका आपल्या बापाचो मोग जाय. तो मोग घेवपाक आनी कोणाचो बोबाव नाका, ताज्या खातीर तो दोंगरार वेतालो. आनी वयर दोंगरार वेतालो आनी एकसुरी सुवातेर तो आपल्या बापा कोणें उलयतालो. तो जाण आहलो बापा कडच्यान ताका शक्ती मेळना, नाल्यार ताका हें सगळें काम करपाक कांयच शक्ती मेवची नाहली. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेजू इतलो फामाद आहलो कित्याक तो कितली मिलाग्री कोत्तालो न्हू. हालेलुया. इतलो मिलाग्री कोत्तालो, इतलो फामाद आहलो. तो जेजू जाय आहलो एकसुरो जावपाक, देखून तो वेतालो दोंगरार आनी मागणें कोत्तालो. पूण ह्या स्टोरीन मागणें कोत्तोगूच जेजू दोंगरार सान पोत्तून सकला येता. आतां कितें जाल्लें न्हू, जेजू जेरुजालेम आहलो. जेरुजालेम शारान फेस्त चलतालें. आतां आमच्या फेस्तां चलता जाणा न्हू, फेस्तां चलता पळय तेन्ना लोक आसता, खूब लोक आसना. आतां आमच्या पळय गोंयां फेस्त जावपाचें आहा, ऑलरेडी ट्रॅफीक जॅम स्टार्ट जाल्यो, खूब लोक येता फेस्ताक. त्याच भाशेन थिंगासर एक कोणसाचें फेस्त आसतालें जेरुजालेम शारान. हालेलुया. आनी जें कितें भाजी, कितें फळां, कितें फुलां सगळीं जालां न्हू, त्या फळांचें फेस्त आसतालें. आनी तीं सगळीं फळां तीं देवाक भेटयतालीं. हालेलुया. त्या फेस्ताक सगळो लोक आयलोलो. म्हणजे जेरुजालेम खूब लोक आहलो, खूब लोक नाहल्लो. खूब लोक आहलो फेस्ताक ओ नाहल्लो फेस्ताक? आसतालो, खूब लोक आसतालो. त्या लोकां मदलें जेजू गोवन आयलें. एक बायलेक जेजूची चड आनी चड गरज आहली, चड आनी चड गरज आहली. हालेलुया. आनी जे भाशेन एक मोगी आपल्या मोगीक पासून धांव मारून येतलो आनी त्या मोगी खातीर येतलो, त्याच भाशेन जेजू ह्या बायलेक सोदूंक दोंगरार सान सकला येता. आनी जेजू जाणा तो इतलो फामाद म्हणून जेजून पांव पासून घातल्यार न्हू त्या गांवान
इतलो लोक येतालो. ते एक्टर येता पळय तेन्ना खूब लोक येता न्हू ऑटोग्राफ घेवपाक. त्याच भाशेन जेजून पांव पासून घातल्यार लोक सारको धांव मारून येतालो जेजूक. आनी जेजू जेन्ना तोंड उक्तें करून देवाचें उतर शिकोवपाक स्टार्ट केलें न्हू, हिलिंगा सारकी टापा 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 करून जातालीं. हालेलुया. पूण जेजू जाण आहलो फेस्ताक आतां वेतगोच इतलो लोक आहलो आनी ते सगळे जेजूक सोदताले जेजूक कुर्सार मारपाक. हें सगळें चिंतून पासून जेजून सगळें सोडून ह्या बायलेक सोदपाक दोंगरार सावन सकला देंवता. आनी हे बायलेक सोदपा खातीर तो जेरुजालेम येता आनी तो मोदें येता. तो जाणा तो लोक त्या बायलेक थिंगासर हाडटलो म्हणून, कित्याक तो देव तो आपली स्वात रेडी दवरता. हालेलुया. तर पळोवया. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. ओके, पयलो तो दोंगरार आहलो आनी मागीर दोंगरार सावन खंय आयलो तो? खंय आयलो तो? देव मंदिरांत आयलो. आनी सगळीं जाणां जेजूक ती देव मंदिरानूच सोदपाक जाता म्हणून. हालेलुया. कित्याक ती बेस्ट सुवात जेजूक सोदपाक. तो आयलो आनी सकाळींच आपलें पोजिशन रेडी दवरलें. कित्याक तो जाणा कोण तरी ताका थिंगासर मेळपाक येतलो जाका खूब ताजी गरज आहा पळय ती. आनी तो जावन आसा ती जावन आसा एक बायल. आनी तो जाणा ती बायलेक खूब गरज म्हणून ताची. तर पळोवया. भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो. सांगलेलें न्हू एक्टरा भाशेन सगळो लोक येता. तो देव मंदिरांत आयलो आनी सगळो लोक ताचेशी आयलो. हालेलुया. आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. हालेलुया. तें ताजें काम आहलें. ताका शिकोवपाक सोंपें आनी ताका शिकोवपाक बरें दिसतालें. कित्याक ताका सगल्यांक देवाची बरी खबर शिकोवंक जाय आहली. जेजूक जाता तितले बेगी देवाची बरी खबर शिकोवंक जाय आहली. कित्याक जेजूक चड टायम नाहल्लो आनी थोड्याच दिसांनी ताका कुर्सार मारतले आहले. तर कुर्सार मारचे पयलीं जेजू जाता तितले तांकां मोग दिवंक सोदतालो आनी शिकोवन दिवंक सोदतालो. आनी बेस्ट शिकोवन जेजू जाण आहलो ती आयज मेवतली आहली म्हणून. हालेलुया. तो ती शिकोवन तांकां दिवपाक तो सारको रेडी आहलो. आतां कितें जालें मागीर? तो शिकयतालो मागीर धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिझ्यांनी परद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली. आतां आयले विलन, स्टोरीचे विलन आयले. ओके, आतां हे विलन कोण पळयात आनी विचारात म्हणूनात कोण विलन हे स्टोरीचे? ओके, फारिझियो आनी धर्मशास्त्री. पळय, धर्मशास्त्री आनी फारिझियो अशी वायट न्हू. कितें जालें न्हू, ते देवाचें उतर सांगताले पूण थोडे पावटी न्हू देवाचें उतर चड सांगल्यार न्हू थोडे पावटी न्हू चड एटेन्शन मेळल्यार न्हू पाकां फुट्टा. आनी पाकां फुटल्यार न्हू उंचशें दिसता. मागीर कितें जालें, तांकां पाकां फुटलेलीं ते समजलें आमी देवाचे इतले जाणां आमी वयर. कोण आयलो तांच्या जिवितांत? जेजू आयलो. आनी जेजू टापा 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 ते भाशेन देवाचें उतर दिवपाक लागलो न्हू. तांचे भितर कितें तरी शिजोंक लागलें. आवय पळय मरे ते काय बरो पळय जेजू तांकां देवाचें उतर दिता. आनी तांचें आनीक केन्ना फिरलें, जेन्ना जेजू देवाचें उतर दिता न्हू लोक आनीक जेजूशी वेता. आनी जेजू तांकां सांगता देवाचें उतर देवाचो मोग फरक कहलो पळय तो जेजू तांकां सांगता. आनी जेन्ना जेजू तांकां मोग दिता न्हू तांकां इतलें गोमण येता. हे फारिझियो कितें सांगता पळय ते देवाचो मोग न्हू देवाचो रागूच म्हूण सांगता. आनी फारिझियो कितें म्हणटा, तुवें हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी मागीरूच देव तुमकां मोग करतलो हें म्हणटा. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुवें करपाक नाका
हांव कोत्तलो. तुवें फकत देवाचो मोग करूंक जाय. देवान सगळें तुज्या खातीर केलां. देव तुका सगळो मोग दिता. तूं कितें कोत्तलो? देवाचो मोग आपणायतालो वो ना? जेजू तांकां फकत मोगूच दिता आनी फारिजीव तांकां फकत रागूच दिता. तुमी कोणा बरोबर वेतली? जी कोण तुमकां राग दिता वो जी कोण तुमकां मोग दिता? मोग दिता. तो सगळो लोक जेजू फाटल्यान धांवतालो. फारिजीवांचे सगळे जोवपाक लागले. ती जेजूक जोवपाक लागली सारकी. आनी भितरल्यान सारकी जेलसी आयली. नोसाय कही जावपाक लागली. आनी ताजे खातीर तांकां जाय जेजूक क्रुसार मारलेलो. हालेलुया. कित्याक जेजू सगळोकच म्हणटालो देव म्हजो बाप. आनी ते म्हणटा देव तुजो कहो बाप जातलो? देवाक कुशीक वचपाक आमकां कितले सॅक्रिफीस करचें पडटा. आनी तूं कांय सॅक्रिफीस करिनासतना म्हणटा देव तुजो बाप. कित्याक जेजू जावन आहलो देवाचो पूत. हालेलुया. सायबीण मांयच्या कुसव्यांसान जल्मलोलो. हालेलुया. तो जेजू फकत मोग दितालो. फारिजीव फकत राग दिताले. सगळो लोक धांवतालो जेजू फाटल्यान. आनी जेजू म्हणटालो फारिजीवांक तुमी कोत्ता पळय तें सारकें न्हू. तुमकां चड पाकां फुटल्या. तुमी देवाचें उतर म्हणना, तुमी आपलेंच उतर म्हणटा. हालेलुया. आनी ते फारिजीव कोत्ताले, देवाचें उतर दिताले आनी मागीर स्लोली आपलीच सायकोलॉजी घालताली. हालेलुया. देवाक तें लायक नासलें. देवाक जाय फकत मोग दिल्लो. हालेलुया. तुमी कितली थियोलॉजी जावं पूण तुमच्या भितरसान मोग येना नाल्यार देवाक तें नाका. हालेलुया. म्हाकाय तें जाता एक फावट. खूब वस्तू जाणा पूण मागीर म्हज्याच सान भितर मोग येना नाल्यार तें मागीर तें देवाचें उतर म्हाजे वरूच येता आनी मागीर म्हाका दाखयता तूं कितें सगळी थियोलॉजी तुजी धोब्यान घाल पूण तुज्या भितरल्यान सान मोग येना नाल्यार कांय फायदो ना. हालेलुया. जेजू आमकां मोगान करेक्ट कोत्ता. हालेलुया. 2 भाशेच्यो टिचरी सपोज आहा. हांवूय एक टीचर हा बडा करून सांगता आनी एक टीचर मोगान सांगता. कोणाची आयकतली तुमी? मोगान सांगता पळय ती. हालेलुया. त्याच भाशेन जेजू टायम आसता मोगान सांगपाक, टायम आसता भडप करून दिवपाक. हालेलुया. ओके. त्याच भाशेन जेजू सगळो टायम जाणा आहलो. आतां पळोवया कितें जालें. आयले ओके. फारिजीव आयले. खंय गेलो रे? जशा रिवर्स. ओके. धर्मशास्त्री आनी फारिजीवांनी परद्वारान सांपडलेली एकले बायलेक हाडली. परद्वारान म्हणजे कितें? कोण तरी काजारी आहा. ओके. इदर ती बायल काजारी आनी एक्चुली चड करून तो दादलो काजारी आनी ही बायल काजारी न्हू. आनी ती दोगांय कुडीचो संबंद जोडटाली. हालेलुया. ओके. ताका म्हणटा परद्वारांत अडल्टरी. हालेलुया. त्या परद्वारांत सांपडलेली बायलेक ती परद्वार कोरताली त्या टायमार खुंयसर सावन फारिजीव आयले आनी तांकां स्टॉप केलें आनी त्या बायलेक ओडून रेस्पेद नासतना ह्या बायलेक ओडून जेजू फुडल्यान हाडली. जेजू हूंय आहलो. जेजू देव मंदिरान त्या बायलेक ओडून रेस्पेद नासतना आतां ती परद्वारान सांपडलेली. गोडेक तुज्या कुडीर गोडेक कपडे पासून नाहल्ले. गोडेक कितें वेता आसतना गोडेक कितें बेडशीट बा कितें मेवला आपले माणसुगी मातशें मांडूंक गोडेक ते बेडशीटूच बेश्टें रेपयडला आनी त्याच भाशेन हाडल्या तिका. रेस्पेद मान नाहलोली मारून गोडेक हाडल्या आसतली. कित्याक त्या टायमार बायलेक वालोर नाहल्लो. कोणानूय मारूंक जाताले. तोहेले बाबडी कशी ओडून हाडल्या आनी तिका ओरोन जेजूचे पांयां सोरशीं सारकी हापटिल्या आनी दवरल्या. ओके. आनी कोणीय सपोज ह्याय समाजान कोण एकले खाजारी दादल्या कोणें कुडीचो संबंद जोडटा नाल्यार ते बायलेक कशें पळयतली? रिस्पेदान पळयतली ना, रागान. आतां त्याच भाशेन त्याच रागान त्याच रिस्पेद नाहलेल्या बायलेक हाडल्या. त्याच दोळ्यांनी पळयता त्या बायलेक आनी त्या बायलेक आमी दोळ्यांनी अही जज करून पळयता. आमी पयलींच आमच्या तकलेन म्हणल्यार बरी बायल न्हू ही. रागान पळयल्या आमी ह्या बायलेक. आमचे दोळे अशे पळयता. आतां जेजूचे दोळे ह्या बायलेक कशे पळयता ते पळोवया आमी. ओके. धर्मशास्त्रांनी फारिजीवांनी परद्वारान सांपडलेले एके बायलेक हाडली
आनी मोदें उबी केली. मोदें. आतां हांव तुमकां विचारता, ह्या बायलेच्या मनान, ह्या बायलेच्या काळजान कोहली कोहली चिंतना वेतेली. लॉज, भिरांत. लॉज, पयली लॉज कित्याक लॉज घोडे कुडीची, लॉज कर्तुत्वांची. भिरांत हे आतां दादले सगळे आहा, धर्म शास्त्री, फारिजियो, जेजू, येदो व्हडलो मनीस. कितें म्हूण चिंतलें म्हजें, कितें म्हूण कोत्तेलें म्हाका, हें सगळें चिंता. खूब वस्तू येता ह्या बायलेन. भिरांत, लॉज, राग. हे कितें म्हूण दादले कोत्तले म्हाका, कोण म्हूण सजमता हे दादले, राग. पूण अदीक करून चड म्हणजे भिरांत. भिरांत जावन आसा ते सारकें मूड. आनी भिरांतान ह्यो सगळ्यो इमोशन्स, सगळी भावना येता. हालेलुया, हालेलुया. ओहली बायल आहा, ओके. आनी तिका सारकी मोदें दवरल्या, सगळें अटेन्शन तिचेर. तिका घोडेक दिसता नाहा थिंगासर रावपाक, थिंगासरूच जीव काडलोलो कहो दिसता घोडेक. तिका चड टेन्शन आहा. हालेलुया. आतां कितें करुया, आतां कितें पळोवया. खंय गेले रे आमी? आं, ओके. हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणी ताका म्हणलें, ताणी ताका म्हणलें. आतां सगळे फारिजियांनी जेजूक आतां म्हणलें. आतां डायलॉग स्टार्ट पळय आं. आतां फारिजियांनी जाणा कितें केलेलें बायलेक, न्हय म्हूण दाखोवपाक की बायल वायट म्हणून. तांकां जाणा जावंक जाय आहलें जेजू कितें कोत्तलो पळय तो, कित्याक तांकां जाय आहलें जेजूक सोकला घातलेलो. सारकें शाणी म्हूण सजमता ते. आतां ते कितें जाणा जेजू देव म्हणून, जेजू पयलेंच सेटींग पळयलां म्हणून, ताचे तकलेन कितें चलता म्हणून ते कितें जाणा, ते कांय नकळ. तरी पूण एक्स्ट्रा स्मार्ट कहे, एक्स्ट्रा शाणपट्टी कहे करपाक सोदता. थोडे पाटी भुरगीं तोहे कोत्ता. भुरगीं पासून आतां हांव टिचर म्हणून म्हाका गमता भुरगीं आहा म्हणून. आतां तुमी माय पाय, तुमी तुमच्या भुरग्यांक हँडल केला. एक एक पावट भुरगीं एक्स्ट्रा शाणपट्टी कसून करपाक सोदता. आनी तांकां कितें दिसता, मम्मी डॅडी कांय खबर ना, आमी ती चड शाणी अशें म्हूण सजमता न्हू भुरगीं. पूण कितें करया, ती नोको, ती स्टेप 1 आहा. आमी ते स्टेप 1 ट्राय केलां आनी स्टेप 10 पासून कितें आहा पळय ते पासून जाणा. ती स्टेप 12 आहा, आमी जाणा ती स्टेप 10 कहीं कितें पावतली पळय ती. कित्याक आमी सगळें पयलें केलां, आमकां खबर आहा ती कितें करपाचें आहा पळय ती, ओके. पूण हिंगासर जेजू जावन आसा देव आनी तांकां जेजूक खबर आहा आमी आतां कितें करतलीं आनी आमी फुडाराक पासून कितें करतलीं पळय ती सगळो जेजू जाणा. तरी पूण तो आमकां चान्स दिता, तुका जाय तें तुमी करा म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. ओके, सगळीं हालेलुया म्हणा. ओके, कित्याक मात ना हा तुमी जाल्ली. ओके, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक ही जावन आसा एक लव स्टोरी, रोमॅन्टीक लव स्टोरी न्हू. ही जावन आसा लव स्टोरी, यू नो, खऱ्या लावाची. खरो मोग कितें पळय तो दाखयता, खरी खुरपा कितें पळय ती दाखयता पळय, तोहली स्टोरी. हालेलुया. तिका हाडली, तिका मोदें दवरली आनी आतां हे सगळे फारिजियो जेजूक कितें तरी क्वेश्चनां विचारूंक सोदता आनी घुस्पावंक सोदता. ते पळोवंक सोदता जेजू कसलो आन्सर दिता. आनी जोरी तर जेजून रॉंग आन्सर दिलो ते जेजूक त्रासान घालूंक सोदी. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक त्रासान घालपाक जाता ना, सारकें फारिजियो. ओके, पळोवया आतां कितें जाता पळय तें. हां, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरदुवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. म्हणजे एक्शनान रेड हँडेड सांपडल्या. ती थिंगासर पोरदुवार कोत्ताली, तांकां कशी खबर आहली ते थिंगासर आसतली म्हूण देव जाणा. म्हणजे कितें, शुअरली ए मॅच फिक्सिंग.
ती जाणा ही बायल थिंगासर आसतली, ती जाणा तांची स्टोरी, तांणी कांय म्हणोंक ना कित्याक तांकां जाय आहली ही स्टोरी तांणी सारकी सेव करून डायरेक्टली जेजू फुडल्यान उरलेली. सारकी मॅच फिक्सिंग, सारके शाणी फारिजियो. जोरी तर फारिजियोंक ह्या बायलेची फोरीच अपूर्बाय ह्या बायलेक फोरीच हेल्प करूंक सोदताली, ताणें ह्या बायलेक कुशीन व्हरोन त्या बायलेक सोजमोंक जाताली. पूण ना, ह्या बायलेक वोसोन तांणी मॅच फिक्सिंग करून सारकें इन एक्शन तांणी लायव्ह सारकी बॉर्न करून हाडल्या आनी सारकें जेजू फुडल्यान दवरल्या. हालेलुया. सारकी वायट सारके फारिजियो हे. ओके. आनी पळय, आनी गाट्स आहा तांकां सांगपाक. एक क्वेश्चन सपोज जेजून विचारलें, तुमकां कशें खबर आहलें ती बायल थिंगासर आहली म्हणून सारकें घुस्पोतलें आहलें, पूण जेजून तांकां कांय विचारूंक ना तो हे. ओके. हालेलुया. पूण पळोवया, गुरुजी ही बायल आतांच पोर्दवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत ओके ह्या फारिजियोची स्पेशालिटी कितें आहलें, थियोलॉजी तांची. ओके. तांणी सारकें तें बूक आहलो न्हू तांचो कोरा, ओके तोरा, हे तोरा सारको तांणी बाय हार्ट केल्लो. म्हणजे ती आतां तांकां पदवी आहली, हांवें आतां सारको हो तोरा बाय हार्ट केला. हालेलुया. जाणा थोडे फावटी आमचे बुकलेट आहा न्हू, आमचे वायट बुकलेट आहा, आमी कन्सर्निंग वरी एंड फियर आमी बाय हार्ट कोत्ता. ओके. म्हणजे बाय हार्ट केल्यार आमकां पाका फुटोंक उपकारना, पूण हांवें ह्यो चारूय प्रेयर बाय हार्ट केले हांव सगळे जाणां ना. आमी कितले फावटी आमकां पदवी मेवता न्हू, हांवें सगळे बाय हार्ट केल्यार ठॅपॅक करून पोत्तलेली आमी. ओके. बाय हार्ट केल्यार तर कितें देवाक नाहा आमी कितले बाय हार्ट केला, देवाक जाय आमी कितले आमच्या जिवितान आपलायता म्हणून. पूण हो डायलॉग वचून ब्रदर सायमनाक म्हणनाका हांवें बाय हार्ट करूंक ना म्हणून देव जाणा, देवाक जाय हांवें कितले पासून हांवें जिवितान अप्लाय केला. ना, आमी बाय हार्ट आमची बाय हार्ट करपाकूय जाय आनी आमी हे सगळे बाय हार्ट करता पळय ते आमच्या जिवितानूय अप्लाय करपाक जाय. तो जोरी पूण आमकां आमचे वडील आमकां सांगता तुवें कितले बाय हार्ट केल्या, आमी तोंड उकडून बॅक आन्सर करपाक नाहा. पूण आमी आमचें फावंडेशन जाणा जावपाक जाय की आमी बाय हार्टूय करपाक जाय आनी आमच्या जिवितांनी आपले देवाचे उतर अप्लाय करूंक जाय. हालेलुया. ओके. जस्ट इन केस शास्त्रान मोइजेसान असल्या बायल्यांक फातरान मारूंक आमकां फरमायलां. ओके. अकॉर्डिंग टू लॉ शास्त्रान, ओके, आमचे वॅलरीनान नाल्यार आमकां सारकें लॉयर कशें सगळें गोमतेलें आहलें, शास्त्रान सारकें बरयलेलें आहा पर्दवान सांपडलेल्या बायलेक फातरांनी मारूंक जाय. दिलां बरोवन. हालेलुया. ओके. तर तूं कितें म्हणटाय? ओके. सगळें दिलेलें आहा फातरान मारपाक जाय म्हणून. हे बायलेक हाडून जेजू फुडल्यान दवरल्या आनी आतां जेजूक विचारता कितें करपाक जाय. आतां जेजू सारको ते सरावंड करपाक सोदता. जोरी तर जेजून म्हणलें ओके शास्त्रान बरयलां फातरान मारपाक जाय, फातरान मार. ते फातरान मारतले आनी मागीर म्हणटले हो पळय जेजून पळय तिका बायलेक सारकें फातरान मारलें आनी काबार केलें. आतां जोरी तर जेजून म्हणलें आरे ती बाय चुचुरे कर तिजे फातरान मारनाका, ते म्हणटले पळय जेजू पळय देवाचें उतर पाळना. दोनूय सुवातीन ते जेजूक फसावंक सोदता. हालेलुया. हालेलुया. फारिजियोय देवाचें उतर जाणा आनी जेजूय देवाचें उतर बरे भाशेन जाणा. फकत जाणाच न्हू, जेजू देवाचें उतर सारकें इन डेप्थ जाणा. हालेलुया. हालेलुया. पूण देवाचें उतरूच उजार करून कित्याक सोयतानी हेंच कोत्ता एक एक पावट. जेजूक ताळणी हाडला पळय तेन्ना सोयतानी देवाचें उतर घेवन मॅन्युपुलेट करपाक सोदतालो. हालेलुया. 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 पूण देवाचें उतर मॅन्युपुलेट करपाक दिवंक ना आमकां. देवाचें उतर जावन आसा एक आरसो. देवाचें उतर जावन आसा कितें? आरसो. आनी आरसो घेवन आमी कितें करपाक जाय? कितें करपाक जाय त्या आरशाक घेवन? कितें? आतां सगळें म्हाका आन्सर ह्याच सायडीच्यान मेवता. ह्या सायडीच्यान पॉप्युलेशन आतां मातशें वाडलां, सेशन जाता तर आतां हिंगासर येता. ब्रदर आरसो घेवन आतां आमी कितें करपाक जाय? देवाचें उतर जावन आसा एक आरसो. देवाचें उतर जावन आसा गन ओ देवाचें उतर जावन आसा आरसो? आरसो म्हूण. ओके. आतां आरसो घेवन आमी कितें कोत्ता? आमचे तकलेर मारता. तुमकां बॉयज वॉशरूमान खूब आरशे आहा, आमकां लेडीज वॉशरूमान एक पासून आरसो ना.
आहा रिजन ताच्या खातीर. आतां सगळे आरशे थिंगासर आहा, आमी कितें करूंक जाय? आरसो घेवन आमकांच मुदार करूंक जाय न्हू, कितें सारकें ना जाल्यार आमकां मुदार करपाक जाय. त्याच भाशेन देवाचें उतर एक जावन आसा एक आरसो, आनी हे देवाचें उतर घेवन आमी दुसऱ्यांक बुलेटी मारूंक उपकारना. ह्यो देवाचें उतर घेवन आमी आपआपल्याकूच मुदार करपाक जाय. हालेलुया. बुलेटी जाय नाल्यार आमचेरूच मारपाक जाय त्यो. हालेलुया, हालेलुया. आतां ह्यो देवाचें उतर फारीच ह्यो उजार करपाक शकता बुलेटी भाशेन जेजूक फुसोवपाक. पूण आतां जेजू जावन आसा मोग. हालेलुया. देव जावन आसा मोग. हालेलुया. आनी कहलो मोग तो? आमी कहलें कांतार म्हणलेलें सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं, विचित्र मोग. कहलो मोग? विचित्र मोग तो देवाचो मोग अजापाचो. हालेलुया. आतां अजापाचो मोग आमकां कहो मुदार करता पळय तें पळोवया. जेजूक ताच्या जबाबांत दवरून ताचेर आरोप मारचे खातीर ताणें अशें विचारलें. तांकां जाय आहलें जेजूचेर आरोप मारपाक. आरोप मारपाक सारकें सोंपें. हालेलुया. कितें फूट घे आनी म्हूण ताणें तोहें केलां. वय तोहें केलां. आरोप मारपाक आनी दुसऱ्यां कडच्यान सावंड इफेक्ट्स घेवपाक सारकें सोंपें. कित्याक त्यो फोट्यो म्हणपाक सारकें सोंपें. सोत म्हणपाक सारकें अवघड. सोत मानपाक पळय अवघड. पूण फोट्यो तें सारकें सोंपें. कित्याक देंवचाराच्यो कुरण्यो त्यो. देंवचाराच्यो कुरण्यो, देंवचाराच्यो फोट्यो घेवपाक सारकें सोंपें. कित्याक तो फ्लॅश नेचर आहा. फ्लॅश तो आमचे भितर तो एक वायट नेचर कहो आहा पळय तो, तेका ह्यो नाहल्ल्यो वस्तू घेवपाक सारकें सोंपें. हालेलुया. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां किडनॅप करता न्हू, जेन्ना पवित्र आत्मोक आमी अलाव करता आमकां किडनॅप करपाक, जेन्ना आमी जेजूच्या मोगान सारकी पडटा न्हू, पवित्र आत्मो आमचें आख्खें मन किडनॅप करता. आनी ह्या मनान फकत मोग ओतोवपाक मोग ओतयता. हालेलुया. आनी कहलो मोग? रोमॅन्टीक मोग न्हू, देवाचो मोग. मीठ मेर नासलेलो मोग अजापाचो. हालेलुया. तर आतां पळोवया. ते जेजू फसोवंक सोदताले. वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो. वडोव घालून जेजू जमनीर बरोवंक लागलो. आतां सपोज हो वडोव घालता, ही आसा जमीन. आतां थिंगासर जेरुजाल्याक देव मंदिराची जमीन आहाली. आतां आमी जेन्ना जेरुजालेम चिंता आमी डेजर्ट अहें म्हूण चिंता. आनी आमी चिंता त्या जमनीचेर खूब घडये रेंव आहाली. पूण रेंव भितर कितें आहा? हें कितें? फातर. तर जेजू ओडून फातराचेर बरोवंक स्टार्ट करता. आतां आमी जेजू हें फातराचेर बरयता न्हू, आमचें अटेंशन कितें वयता? जेजून कितें बरयलें आसतलें काय. पूण ताजेर अटेंशन घेवपाचें नाका. सपोज जेजूक जाय आहलें ताजेर अटेंशन घातलेलें तें पुस्तकाचेर बरयलेलें आसतलें, पूण जेजूक जाय हाजे वयर अटेंशन, हे एक्शनाचेर. जेजू कित्याचेर बरयता? फातराचेर. जेजू कित्याचेर बरयता? फातराचेर. जेजू कित्याचेर बरयता ब्रदर्स? फातराचेर वयर बरयता. जेजू कित्याचेर वयर बरयता? फातराचेर. आतां हे सगळे शास्त्री, हे सगळे लॉ कोणें दिल्ले म्हूण सांगलेलें? शास्त्रान मोइझीसान आसलोल्या. आतां आमी रिवर्स मारून मोइझीसाच्या काळान या. मोइझीसाच्या काळान फातराचेर कोणेन कितें तरी बरोवन हाडलेलें. त्या फातराचेर कितें बरयलेलें? 10 मानामेंट. हे सगळे शास्त्र, हे सगळे लॉ ते फातराचेर बरयलेले. आनी त्या टायमार सान हे शास्त्र आमच्या जिवितान आयले, ह्या शास्त्र ह्या संवसारान आयले. ताजे कीन पयले हे शास्त्र, हे लॉ ह्या जिवितान ह्या संवसारान नाहल्ले. जेन्ना मोइझीसाक देवान
फातराचेर बरोवन तो लॉ दिलेलो, तो शास्त्र दिलेलो, त्या टायमार सान हो लॉ आयलो. आनी लॉ कितें म्हणटा, तुवें जोरी तोर पातो केला तुका आहा मरण. हें लॉ सांगता, तुवें हें शास्त्र मोडला तुका फावो मरण. सिंपल. हें करना जाल्यार मरण, हें करना जाल्यार मरण. त्या भाशेन करून करून 300च्या वयर, सुमार 600 शास्त्र दिल्ले. आनी हें करना जाल्यार मरण, हें करना जाल्यार मरण, अशें आहले रुल्स. आनी हे 10 मानामेंट दिल्ले देवान. ते मागीर करून 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 तांचे 600 जाले. आनी हें आमी सपोज करना जाल्यार आमकां फावो आहलें मरण. हालेलुया. देवाक जाय आमी मेलेलीं, देवाक जाय आमचें जिवीत मेलेलें जाल्लें. तो देवान कोणाक सांगलें वचोन हें मरण आहा, जें पनिशमेंट आहा मरण, हें मरण ताणें कोणाक तरी धाडून ताका सांगलें, बाबा हें सगळें मरण आहा पळय तें तूं तुजेर घे म्हणून. कोणाक धाडलो देवान? जेजूक. ओके. आनी जेजू आयलो आनी जेजू त्या फातरार बरोवपाक लागलो आमकां उगडास दवरपाक. ते खूब वर्सां पयलीं देवान फातरान बरोवन, देवान हे लॉ हाडलेले, देवान हें शास्त्र हाडलेलें. आनी हे फारिझेव आतां जेजूकूच शास्त्र शिकयता. जेजू जावन आसा देव आनी जेजून हें शास्त्र दिलेलें. आनी हे आपल्या ऑथराकूच सांगता, तुवें हें शास्त्र करूंक जाय, तें शास्त्र करूंक जाय. तुमी केन्ना बूक वाचला? सपोज एक बूक आसा, हांव स्कॉलान हाडलें पळयतना, फेमस 5 म्हूण एनिड ब्लायटन. ओके. आनी हो बूक वाचतना म्हाका बरें दिसतालें. आतां सपोज हांव हो बूक वाचता आनी हांवूच सपोज एनिड ब्लायटनाक मेवता आनी एनिड ब्लायटनाक सांगता, बाय तुवें अहें केलां सारकें करूंक ना, हें करलां सारकें करलां, तें ऑथराक बरें दिसतलें ना. Jesus is the author. He is the author and finisher. He is the one who made the law. जेजून हे लॉ, हे शास्त्र हाडलेले, जेजून न्हू देवान फातरार बरोवन. आनी हेच फातरान बरयलेले लॉ जेजू आयलेले न्हूय म्हूण काबार करपाक, पूण हे सगळे लॉ आहा पळय ते जेजून आपल्या जिवितान अप्लाय केले. आनी एक पासून लॉ मोडूंक ना जेजून. सगळे लॉ चॅक 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 केले. आनी सगळे जी नितीवंतपण आहलें न्हू, रायचसनस, ते रायचसनस सगळे लॉ पाळले म्हणून त्या तामजाप मेवला न्हू, तो तामजाप काडून जेजू आमकां दिता. हालेलुया. पळय, जेजून हे सगळें लॉवाचें चॅकलिस्ट आहलें न्हू, ते चॅकलिस्ट सगळे जेजून पाळले. आनी पाळले म्हणटकूच आतां टिचरीन आतां सपोज एक टेस्ट दिता तुमकां आनी तुमी सगळें करेक्ट करता, आमकां कितें म्हणटा? 10 out of 10. आनी हे 10 out of 10 आमकांच मेवता, कित्याक आमी तें जोडलां 10 out of 10. आतां जेजून टेस्ट कितें? हे सगळे शास्त्र आहलें, सगळे शास्त्राचें टेस्ट जेजून केलें आनी जेजूक सगळे 300 out of 300 पडले. हालेलुया. आनी जेजूक आमी टेस्ट पडटा जाल्यार आमी स्टार दिता न्हू भुरग्यांक, तेच भाशेन देवान एक स्टार दिलें जेजूक, नितीवंतपणाचें स्टार. आनी हे स्टार कोण? जेजू आपल्याकूच दोता हांवें 300 अप्लाय केले म्हणून ना, हे 300चे स्टार्स घेता आनी आमकां दिता. जेजून आपलें नितीवंतपण घेवन आतां कितें केलें? ह्या बायलेक फातरांनी मारलें. आतां पळोवया कितें केलें. वडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें. आनी हे फारिझेव सारके कितें कोत्या, कितें करया, कितें करया, कितें करया विचारीत आहले. धाकटी भुरगीं एक पावट मॅम मॅम मॅम, हांव एक पावट कोत्ता जाणा, मॅम मॅम मॅम, अरे हांव कोणा उलयतां, मॅम मॅम मॅम, सारकी इरार जाता भितरल्यान सान. तेच भाशेन तुमची भुरगीं तुका मामा 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 ओ डाडा 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 गरे करता आसतली. तेच भाशेन फारिझेव कितें करया, कितें करया, कितें करया, कितें करया म्हणीत आहले. ओके. आनी मागीर जेजू ते विचारता म्हणून उबो रावलो आनी हो डायलॉग मारलो. सारको कडक डायलॉग आं, एक लायनान तांकां सारकें लायनीर हाडटा. सगळीं हो डायलॉग म्हणोया. ओके. सगळीं वाचूंक जाता न्हू? रेडान बरयला तो डायलॉग. आतां सगळीं म्हणोया. 3, 2, 1 स्टार्ट. तुमचे मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक
पयलो जावचो. ओके, मारलो डायलॉग. आतां एक हिंदीन आहा डायलॉग, जोर का झटका धीरे से लगा. ओके, म्हणजे ठाट करून एक झटका येता, पूण तो इफेक्ट आहा न्हू सारको स्लोली 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 येता. हो डायलॉग मारलो जेजून. आतां हो डायलॉग देवाची उतरां वेता आनी स्लोली स्लोली तांचे तकलेर इफेक्ट जावपाक जाता. म्हणजे कितें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना जावपाक जाता केन्ना पातोक नासतना ना. तुमचे मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. म्हणजे सगळे फातोर रेडी आहाल्ले. आतां देवाचें उतर भितर वेता आनी पवित्र आत्म्याची स्पेशालिटी जाणा कितें, कन्विक्शन, कंडेमनेशन न्हू. पवित्र आत्मा आमकां शिटकायता न्हय म्हूण आमकां गुन्यांव दिता, पूण आमकां शिटकायता. आनी पवित्र आत्म्याचें काम स्टार्ट जालें शिटकावपाक. तुवें पातोक केला मरे, तुवें पेतोक केला मरे, तुवें पातोक केलाय मरे. ओके, आनी तांचे भितर स्टार्ट जावपाक जालें. पातोक केला मरे, ई वय हांवें पातोक केला, हांवें पातोक केला तर म्हाका कहें मारपाक जातलें तिका. वय हांवें पातोक केला, वय हांवें पातोक केला. ओके, हे डायलॉग भितर तांच्या भितर जावपाक जालें. ओके, आनी एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो आनी पोत्तून गेलो आनी पोत्तून तो बरोवपाक लागलो. म्हणजे जेजून शास्त्र मोडलें. आतां शास्त्र मोडलें, शास्त्र पाळलें आनी बायलेचेर फातोर मारलें. फातोर मारूंक ना, परमिशन दिलें. शास्त्रूय पाळलें, परमिशनूय दिलें आनी ताणें पोत्तून दाखयलें की ताणेंनूच तें शास्त्र बरयलेलें म्हणून. देखून तो पोत्तून गेलो आनी जमनीर बरोवपाक लागलो, फातरार बरोवपाक लागलो. कित्याक देवान फातरार बरोवन तो शास्त्र दिल्लें. आतां जेजूय फातरार बरयता आनी तें शास्त्र आजून पासून आहा. शास्त्र मरूंक ना, शास्त्र सगळें पाळलें, पूण हें शास्त्र दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक आमकां दिवंक ना. हालेलुया, हालेलुया. तुमचें मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनी एक पावट वडून घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोड सोरूंक लागले. वेट फॉर इट. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. आमची जाणट्यांक चड विज्ञान आसा, चड विद्वान आसा, पूण तांच्या जिवितान चड जिवीत कोणाचें आसलें, जाणट्याचें वा नेण्ट्याचें? जाणट्याचें. आनी हे आख्ख्या जिवितान जाणट्याच्या ऑब्वियसली पातकां चड हुंयसर आहाल्लीं. आमी जिवीत आमचें चड 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 जियेता तितलें आमी वेता एक 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 आमकां पडपाक आमी खूब पावटी पडटा. आमी चड जियेता आमी पडटा. आनी हे जाणट्यांनी पयले गेले कित्याक तांकां पयलें अंडरस्टँडींग जालें. ओदीक जाणटे ते पयले गेले आनी मागीर सगळे तरणाटे गेले. आनी हे करून 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 सगळे गेले. उगडास धरता, फेस्त चलतालें. फेस्ताची तयारी. म्हणजे थोडो लोक आसलो, खूब लोक आसलो. बायल्यांनीच आवाज दिलो. ब्रदर्स, थोडो लोक आसलो फेस्ताक, खूब लोक आसलो? आतां पळय सेंट झेवियर्साचें फेस्त चलता थिंगासर. खूब लोक आहा, थोडो लोक आहा? खूब लोक आहा. त्याच भशेन जेरुजालेम शाराचे कोणसाचें फेस्त खूब लोक आसलो. आनी करून करून ह्या देव मंदिराचे भोंवतणी खूब लोक आसलो पळय तो एक एक करून वचपाक लागलो. इतलें पावरफूल देवाचें उतर. एक लायनीन एक न्युक्लियर बॉम्ब कहो हिरोशिमा नागासाकी, एक न्युक्लियर बॉम्ब घालून आख्खे ते हिरोशिमा नागासाकी काबार केलें. त्याच भशेन देवाचें उतर एक लायन मारून हे सगळे फारिजियो आनी सगळे शास्त्री आसले पळय ते तांकां ठा काबार केलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली तुयच ती बायल. इमॅजिन करा, ही आतां आमची आख्खी सिनरी आहा हिंगासर. आमी कितलीं जाणां जमल्या आनी इमॅजिन तुमी सगळीं गेलीं आनी फकत जेजू आनी ती बायल उरली. कित्याक देवाचें उतर सारकें पावरफूल, सारकें भितर काळजान वचून सारकें मुदार करून सारकी नवी रचना करता. हालेलुया. आतां उरली जेजू आनी बायल. आतां ही फकत ही बायलच न्हू, ही बायलेची स्वातेर कोण आसा? आमी सगळीं. ओके,
आमी सगळ्यांनी जोरी तर पोरदुवार करूंक ना घोडयेक, पूण कहलेंय पातोक जावं हें पोरदुवार, जावं एक घोडयेक पेन्सील सोडला, जावं कोणाचेर तापोट मारला, जावं कोणाचे वयर कितें वायट उलयलां, पातोक तें पातोक, पातकाक लेवल ना, पातोक तें पातोक. आमी एक पासून पातोक केल्यार इफेरनान कहलेंय पातोक तें जावं. म्हणजे आमी सोगलीं ह्या बायलेच्या स्वातेर रावपाक जाता, पोरदुवार केलेले बायलेच्या स्वातेर. आनी मागीर जेजू कितें कोत्ता तें पळोवया. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें. आतां जेजू पयलो भागवलोलो हो, तो नीट जाता आनी जेजू ते बायलेक म्हणटा. मातशें म्हज्या फोनाचेर पळयता. हे जेजू ह्या बायलेक कितें म्हणटा तें पळोवया. बाय, ते खंय आसात? ओके, जेजू तांकां विचारता, बाय ते खंय आसात? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना मू? ह्या उतरान कितें येता, कितें आयकोता आमकां? राग, मोग, दया. बाय ते खंय आसात? कोणेनूच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना? आतां हे सगळीं आमी चिंत्या, आमकां जेजू विचारता, बाय ओ बाबा, आतां सपोज आमचेर कोण कास्तीचें फॉर्मण मारूंक सोदता आनी तो इजिली जावन आसा देंवचार. कोणूय घोडयेक आमचेर कास्तीचें फॉर्मण मारना, पूण आमी जेन्ना एकलींच आसता आनी सपोज आमी कितें तरी मिस्टेक केल्या, ती उतरां आमचे झ नाहले फोटो आमचे मनान वेता. तुवें हें केलां, तुवें हें केलां, तुवें हें केलां, तुवें हें केलां. ओके, जेजू हे सगळीं फॉर्मणां भायर मारूंक सोदता आनी आमकां विचारता, बाबा ते सगळें खंय आसा? कोणेनूच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना न्हू? कित्याक जेजूक नाका कोणें दुसऱ्यान येवन ताजे आनी आमचे मोदें आयलेली आनी आमकां सांगलेलें. कित्याक तो आमचो देव. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक न्हू जज कोत्ता न्हू, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें चिंतता दुसऱ्यांचे भाशेन, तेन्ना आमी म्हणूंक सोदता आमीच देव. फॉर्मण मारपाची कोणाक शक्ती आहा? फकत देवाक. आमचेर न्हू. जज करपाक कोणाक अथॉरिटी आहा? फकत देवाक. आमी जुईज न्हू. जुईजान आसा देव. देवानूच आपलें काम करपाक जाय. आमी जुईज जावपाक उपकारना. पूण खूब फावटी बरें सोंपें जाता जुईज जावपाक. कोणें कितें केलें, तो तोहा मरे, सारकें सोंपें. आनी टिचर जालें जाल्यार आनीक सोंपें. बरें सांगूंक. ओके, पूण खूब फावटी म्हाका देवाचें उतर मारपाक जाय, म्हाजेरूच म्हाच जागोवपाक जाय देवाचें उतर मारूंक. आनी मागीर कितें म्हणटा पळय, तिणेन म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू मोगान तिका धाडटा आनी तिका धाडीच ना, तिका कितें दिताय पासून. मोग दिता. हालेलुया. मोग दिता. तुमी कोणाचो मोग कोत्ता नाल्यार तुमचेच शी दोत्ता वस्तू दिता. बरें दिसता दिवपाक. एक धाकटुलो भुरगो येता, कितें चॉकलेट आहा जाल्यार बाबा चॉकलेट घे म्हणटा. ओके, जेजू आमचो मोग कोत्ता, देव आमचो मोग कोत्ता. देवान आमचो इतलो मोग केलो ते ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. त्याच भाशेन जेजू हिंगासर आमकां दाखोवंक सोदता मोग कहो कोत्ता पळय तो. मोग दिता. जेजू कहो दिता, कितें दिता? वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. तो आमकां आनीक फुडें वचोन पयलो तो आमकां आपलो मोग दिता. कितें दिता? मोग दिता. कितें दिता? सगळीं म्हणा, कितें दिता जेजू आमकां? मोग. आनी ह्या मोगा वरवीं आमकां जेजू पदवी दिता, फुडें वचोन पातक करूं नाका. म्हणजे जेन्ना तें पातक फुडें येता, आमी आमचेच सोबतीन तें पातक ना म्हणपाक जायना. आमी उगडास करूंक जाय जेजूच्या मोगाचो. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या मोगाचो उगडास कोत्ता न्हू, तेन्ना भितरल्यान सावन एक शक्ती येता.
एक शक्ती येता आनी ती शक्ती आमकां तें पातक करपाक दिना आनी तें पातकूच आमचे कडसुल्ल्यान सारकें पयस वता. हालेलुया. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. हालेलुया. आनी आनीक पातक करूंक नाका ती शक्ती आमकां दिता. हालेलुया. ही शक्ती बेश्टी वयर सान पडना, ही शक्ती येता फकत जेजूच्या मोगान सान. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक जेन्ना आमी आमच्याच शक्तीन पातक करूंक नाका म्हणटा तेन्ना आमी 100% पडटा. कोणाक बोगसूंक जाय नाल्यार आमी आमच्याच शक्तीन बोगसूंक वेता नाल्यार पडटा. कित्याक राग येवपाक सारकें सोंपें. पयलेंच बक्षितली, हां बाबा तुका बक्षिता ना. पयलें आमकां राग येता, मागीर कूल डावन चिंता ओके थँक्यू जिजस, मागीर बक्षिता. हालेलुया. पूण राग येवपाक सारकें सोंपें. हां तर कर करून येता. विचारूंक जाता फॅमिलीक म्हज्या. ओके पयलोच येता राग. पूण राग येवन मागीर घुसपा गोंडल जाता, मागीर गिल्ट ट्रिप्स येता, मागीर जेजूचे बोगसणे येता, मागीर वचोन सॉरी येता. हालेलुया. म्हजेच फॅमिली न्हू, घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी. हालेलुया. हालेलुया. पूण पातक केल्यार थिंगासर फूल स्टॉप मारूं ना. जेजू आमकां बक्षिता आनी आमकां पयलो आपचो मोग दिता. आनी जेन्ना आमकां मोग दिता तो मोग कितें करता? शोकेसीन दवरता आमी. तो मोग आमकां कितें करपाक शक्ती दिता? बोगसूंक आनी पातक करूंक नाका ती शक्ती दिता. हालेलुया. 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 तर पोदवारान सांपडलेले बायलेक जेजू फातरांनी मारता वय? ब्रदर्स क्वेश्चन, फातरांनी मारता जेजू वय? ना. कितें करता जेजू? बक्षिता. आनी कितें डायलॉग मारता लेडीज? कितें डायलॉग मारता? तुमचे मदें Joshua, please would you go reverse to the dialogue which Jesus gives? Reverse. तुमचे मदें आनी कोणें पातक करूं नये. The ones who don't have sin, be the first to stone the lady. That one. Okay? आनी कितें म्हणटा? तुमचे भितर तुमचे मदें कोणें पातक करूं नये ती पयली आसची ते बायलेचे वयर फातर मारपाक. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेजूचो मोग आमकां कितें करपाक शक्ती दिता? आतांच विचारलां हांवें. जेजूचो मोग आमकां कितें करपाक शक्ती दिता? आनीक पातक करूंक नाका पळय तोहली शक्ती दिता. हालेलुया. हालेलुया. दुसऱ्या फावटी आमच्या जिवितान सपोज कोणें पातक केला आनी पातक केल्ले मनीस आमच्या दोळ्या फुडल्यान आमकां दोत्ता. आमकां दोन ऑप्शन आहा. इधर आमी ते फारिजियो जातलीं आनी दुसऱ्यांक ढबाडप फोडटा, ओ आमकां ऑप्शन आहा जेजू जावपाक. जेजू जावन त्या मनशाक बोगसूंक, त्या मनशाक कुरपा दिवंक आनी त्या मनशाक एक नवें जिवीत दिवंक. हालेलुया. दोन ऑप्शनां आसा, तें तुमचें दवरलेलें आसा. हें देवाचें उतर आयकोन आमी कितलें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमच्या काळजान बदलाव हाडूंक सोदता ओ बदलाव हाडूंक दिता तें जोर एकल्याचेर दवरलेलें आसा. देवाच्या उतराची बी तुमकां दिल्या, देवाच्या उतराची बी आमकां सगल्यांक दिल्या. ती बी आमी उंच्या काळजाच्या जाग्यान घालता, मातयेन घालता, रस्त्यार उडयता ओर कितें करता तें जोण एकल्याचेर आपापल्याचेर आसा. हालेलुया. 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 सगळीं उबी रावया आनी हे लास्ट कांतार म्हणुया विचित्र मोग. आतां आमी विचित्र मोगाचें शिकल्या. आतां विचित्र मोगाक आमी आर्गां दिवया आनी सगळीं म्हणुया विचित्र मोग तो देवाचो, मोग अजापाचो, विचित्र मोग कोण म्हणनाशी. हालेलुया. विचित्र मोग तो देवाचो, मोग अजापाचो, बोव उंच, हात तर पावना, बोव खोल, थाव तर मेलो ना,
बोव रुंद मीठ मेर नासलेलो मोग अजापाचो विचित्र मोग तो देवाचो विचित्र मोग तो देवाचो विचित्र मोग तो देवाचो मोग अजापाचो बोव उंच हात तोर पावना बोव खोल थाव तोर मेलो ना बोव रुंद मीठ मेर नासलेलो मोग अजापाचो हालेलुया 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 सगळीं हात वयर काडून देवाक आर्गां दिवया हालेलुया 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 जेजू तूं आमचो मीठ मेर मोग करता म्हणून आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता आनी हो मीठ मेर मोग आमच्या जिवितान बदलाव हाडूंक ह्या मीठ मेर मोगान आमच्या खालचान बदलाव हाडूंक ह्या मीठ मेर म्हणून आमच्या मनान बदलाव हाडूंक आमी तुका सोयींग दिता आमी तुका परमिशन दिता आनी जेजू हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान सारकें आपणावंक सारकें आमच्या जिवितान मुदार हाडूंक आनी आमकां एक नवी रचना करून आमी तुका सोयोंक दिता आमी तुका परमिशन दिता जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया हालेलुया